नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयच्यो खबरो. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा हेमगेलो राजीनामा. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा हेमगेले 2 वर्षांचो कार्यकाल पूर्ण जाताच तेमी राजीनामा दिलो. हांव राजीनाम कसल्या दुःखात देते ना, आनंदान राजीनामा देते असा अशें मुख्यमंत्री येडियुरप्पा हेमी सांगले. कर्नाटकातले राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत हेमी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा हेमगेलो राजीनामा स्वीकारलो आणि पुढच्या मुख्यमंत्र्यान कार्यभार स्वीकार करतपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हण काम पळोवची विनंती मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा हेमकां केली. हाचे पयले 2008 सालात मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जेन्ना कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री जाले तेन्ना दक्षिण भारताचे भाजपचे पयलेच मुख्यमंत्री आशिल्ले. 3 वर्षांतच तेमचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप लागून तेमकां राजीनामा दिवचो पडलो. नंतर तेमी स्वताचो पक्ष स्थापन करून 2013 सालात विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या वोट बँकाचे मोठे नुकसान केले. कर्नाटकाच्या राजकारणातले अनुभवी नेता आणि लिंगायत समाजातले नेता म्हण बी.एस. येडियुरप्पा हेमगेले राज्यात वर्चस्व आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कारवार मल्लापूर ग्रामपंचायत व्याप्तीत प्रकृती विकोपान 30 ते 40 घरांचे नुकसान, शाश्वत परिहाराची सरकाराकडे मागणी. कारवारच्या कदरा जलाशयातल्यान सतत आणि खूप प्रमाणात अचानक उदक सोडिल्ल्यान मल्लापूर ग्रामपंचायत व्याप्तीत खूप त्रासदायक ठरलो. मल्लापूर ग्रामपंचायत व्याप्तीत बोळवे ग्रामात खूपशी घराचे वणटीपण घरा कोसळील घटना घडलात. या भागात बरेच लोक कृषीचे जीवनाधारित असून गेल्या 2019 सालात असेच मुसळधार पावस आणि या कदरा डॅमाचे उदक सोडिल्ल्यान अख्ख्या कारवारच्या काळी न्हंयच्या देगेर आशिल्ल्या लोकांक बरोच फटको बशिल्लो. आता तेचपेक्षा जास्त नुकसान सार्वजनिकांक जाला. तेन्ना बरीच घरां जलामृत जाल्ली. या वर्साक तेचपेक्षा जास्त घरां जलामृत जालात. अशेंच वर्सा घडते रावल्यार फुडल्या भावी आयुष्यात जगचें कशें असो प्रश्न सार्वजनिकांक पडला. म्हण सार्वजनिकांनी म्हणणे आसा की प्रकृती विकोपाच्या या नुकसानात पडिल्ल्या लोकांक शाश्वत परिहाराची योजना करूं जाय असो आग्रह सरकाराक केला. या प्रकृती विकोपाच्या हानीची आणि इतर दृश्टीन समीक्षा आणि परीक्षण करूंक जेन्ना कारवार जोडा क्षेत्राची शासकी मल्लापुरात पावली तेन्ना मल्लापूर ग्रामपंचायत अध्यक्षान सविस्तर KPCLची बेजबाबदारीपणा कथन केली. आपूण एक जनप्रतिनिधी, या मल्लापूर व्याप्तीच्या लोकांना आपल्याक निवडणं गावची अभिवृद्धी करची संधी देऊन अध्यक्षपदार बसयला. त्या लोकांली कष्ट सुखाची काळजी घेवचो आपलो अधिकार आसा. KPCन डॅमाचे उदक सोडतना संबंधित ग्रामपंचायतीक सुचोवचे सोडून अकस्मात उदक सोडून इतलें नुकसान जावूंक कारण आसा असो ग्रामपंचायत अध्यक्ष आणि ಸದಸ್ಯನ ಆರೋಪ केलो. ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಜನಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ದು ಹಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾನವನಿಗೆ ಅವನದೇ ಆದ ಬದುಕೋ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಹಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವುದು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಗಿ ನಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು PDO ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಾದ್ರೆ? ಇವರೇ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಜನಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ನೀರು ಬಿಡೋದು KPC ಅವರು, ಇದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. KPCಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಪಕ್ಷದವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ತರ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸೋದು ಇದು ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ, ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ज्या वेळार शासकी मल्लापुरात भेट घेयली तेन्ना सार्वजनिकांनी तेमकां धारेर धरले. पंचायत उपाध्यक्षान सांगले की आमी ग्रामपंचायत मिटींग घेवन ठरयले की उदक सोडचे टायमार KPCLान कळोवंक जाय म्हूण, पण तेजे उल्लंघन जालें. तशें म्हूण लोकांन खूब आक्रोश व्यक्त केलो. किंवा कोणाला नवर असा त्यांना गव्हर्नमेंटच पैसे देऊ जाय ना. गव्हर्नमेंट आता कधी टाकू दिला निंबू बदली RTC आले मने
ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒತ್ತಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಂತ ಇತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನೀವು ಇವರು ಮಾತು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾತು ನೋಡಿಯಪ್ಪ ತಡೆ ನೀವು ಪಂಚಾಯತಿ ವಿಷಯ ಬಂತಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂದ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಾಯ್ತು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಿದೆ प्रकृती विकोपात संकटात पडलेल्या सांत्वनकरसाठी माजी शासक श्री सतीश सैल यांनी मल्लापूर ग्रामपंचायत व्याप्तीत येऊन भेट दिली आणि सगळे परीक्षण केले. त्यावेळार सार्वजनिकांनी आपली व्यथा तेमच्याकडे व्यक्त केली. मल्लापूर केपीसीन उदक सोडिल्यार सुमार 30 ते 40 घरां कोसळ्ळात. ही सगळी घरां सतीश सैल यांनी परीक्षण केले. बरीच घरां कोसळ्ळ्यान लोक बेघर जालात. गंजी केंद्रात वास्तव्याक आसात ते पळयले. सार्वजनिकांनी तेमकां सरकारा कडच्यान शाश्वत परिहाराची मागणी करची विनंती केला. मगर सीमा ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಏನಿದೆ ವರ್ಷ ನೀರು ಬಂದು ಹೋಗಿರೋ ಜಾಗ ಅಣ್ಣ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಮನೆ ಹೋಯ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕಾಡಿಂದಲೇ ಹೋಗುವಾಗ ಜೀವ ಅರ್ಧ ಹೋಗಿರತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೋದ ವರ್ಷ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೋಡಿದಾರೆ आणि वस्तात आणि रोडावर वस्ता आम्ही सरकारान कोणाक बी वाऱ्यार सोडू जायना. पूरग्रस्ताक ताबडतोब मदत करची. आमदार R.V. देशपांडे. जोयडा. सरकारान कोणाक बी वाऱ्यार सोडू जायना. पूरग्रस्ताक ताबडतोब मदत करची अशी मागणी आमदार R.V. देशपांडे हिमी केली. जोडा तालुक्यात रामनगर हिंगा भेट दिवन आमदार R.V. देशपांडे हिमी लोंढा पूल, अस्तोली आणि असू पंचायत क्षेत्रातल्या चांदवाडी पुलाची पाहणी केली. पुरामुळे नुकसान झालेले रस्ते, पूल बग्गी दुरुस्ती करची सूचना R.V. देशपांडे हिमी संबंधित अधिकाऱ्याक दिली. तशेंच पुरामुळे जे नुकसान जाला तेजे पंचनामा करून अहवाल तयार करचे अशी सूचना संबंधित अधिकाऱ्याक दिली. या वेळार माजी जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर, तालुका उपाध्यक्ष विजय पंडित, काँग्रेसचे तालुका ब्लॉक कमिटीचे अध्यक्ष सदानंद दबगार, सुनील गावडे व अन्य अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. शिरसी बनवासी वर्धा न्हंय गंगा पूजा करून पुष्प तबक न्हंयक अर्पण. शिरसी तालुक्याच्या गुडनापुराच्या तलावाक आणि बनवासीच्या वर्धा न्हंयक आज मान्य जिल्हा उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेब्बार यांनी गंगा पूजा करून न्हंयक पुष्प तबक अर्पण केले. या वेळार महाशक्ती केंद्राचे अध्यक्ष, शक्ती केंद्राचे अध्यक्ष, पक्षाचे विविध स्तरावयले अधिकारी, कार्यकर्ते, स्थानिक आणि मुखंड हजर आशिल्ले. गुळ्ळापूर ते हेग्गार कल्लेश्वर संपर्का खातीर यांत्रिक बोट सुरू. गुळ्ळापूर. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या गुळ्ळापूर ग्रामात वयचे पूल कोसळून संपर्क मार्ग बंद जाल्लो. तशेंच हेग्गार आणि कल्लेश्वर ग्रामाच्या सार्वजनिकांक संपर्क करूंक मान्य उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेब्बार यांनी तूर्त विशेष यांत्रिक बोटीची व्यवस्था केला. ही बोट कालच्यान सुरू करून संपर्काक चालना दिली. या बोटीन गुळ्ळापूर भागात येऊ जाता. स्थानिक लोकांच्या मनवीक मान देऊन बोटीची व्यवस्था केल्याबद्दल मान्य कार्मिक मंत्र्यांनी स्थळीय सार्वजनिकांक अभिनंदन केला. पर्तगाळ हांचे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवंत मठाचे मठाधीश विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी हेमगेले महानिर्वाण जाल्ल्यान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेमी पर्तगाळी मठात भेट दिवन पर्तगाळी मठ अनुयायी आणि शिष्य स्वामी श्रीमद विद्याधीश स्वामी महाराजांचे सांत्वन केले. मुख्यमंत्र्यान पहिले श्री राम मंदिर, श्री वीर विठ्ठल मंदिरात दर्शन घेतले. नंतर श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराजांच्या समाधी वयल्या वृंदावनाचे दर्शन घेऊन पुष्पमाला अर्पण केली.
त्यानंतर मठात उतरून शिष्य स्वामी महाराजांची डॉक्टर सावंत हेमी भेट घेतली. यावेळार मठाच्या इतिहासाची प्रत, शाल आणि फळा विद्याधीश स्वामींच्या हातीन तेमकां भेट दिली. या मठाची आणि संप्रदायाची जबाबदारी म्हाजेर येवन पडिल्ली आसा. पर्तगाळी मठात बगीत गुरुपिठारोहण आणि चातुर्मास व्रत कार्यक्रम जातले. या कार्यक्रमाक तुम्ही आवर्जून उपस्थित राहू जाय अशी विनंती विद्याधीश स्वामीजीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेमकां केली. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.